साधारण आमकां 1:55 कॉल आयले एक मनीस हांगा बुडला म्हणून कॅनलान उडी मारल्या म्हणून सांगितलें। आमी तुरंत गाडी टर्नआउट गेली हांगा पळयता जाल्यार हांगा आमी ट्राय केली। आमी गरे आमचे गरे आहा ते गरे घालून आमी ट्राय केली काडपाक ताका। अर्दे वर सुमार आमी कोशिश केली आनी मागीर कॅमेरा मागयलो भितर दिसना डीप आहा तो कॅमेरा आमचो ऑन द वे आसा येवपाक भायर सरलेलो। सो इन बिटवीन ट्राय करता करता एक फ्रेंड तेजोच फ्रेंड तेज्या फ्रेंडान तेका कोणा तरी एका फ्रेंडान तेज्या डायवर्स तेका आपयलो। नांव तेचें युवराज, वेल प्रोफेशनल डायवर्स। तेणें उडी मारली भितर आनी आमची कॅमेरा येवच्या पयलीं तेणें तो तेका डिटेन केलो। सो नांव बेगीन कळ्ळें तेचें नांव तेचें प्रभू देसाय म्हणलो। प्रभू देसाय ओमकार प्रभू देसाय खंयसर वाड्यावेलो तो कितें आहा ते आमी PSI देसाय कडेन आमी हँडल केला। सो इन्वेस्टिगेशन ते चालू तसो न्हांवपाक गेल्लो हांगा ती कितें आयडिया ना तेजो फ्रेंड्स कडेन आमी कितें उलयलें तो म्हणटालो उडी मारली कपडे बी काडून उडी मारली अपसी तो न्हांवपाकूच येयला आसतलो गाडी बी तेजी हांगरच आसली। सो फुडलें कितें इन्वेस्टिगेशन आहा ते पुलीस आनी आसा सध्या कुचेले जो तिळारी कॅनल आसा थंयसर आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे सध्यात अशी एक खबर कळ्ळ्या की म्हापशेचोच एक यूथ ह्या कॅनलाचेर न्हांवपा खातीर आयिल्लो अशी खबर कळटा। जेन्ना त्या युथान हांगासर न्हांवपा खातीर जेन्ना त्या उदकांत उडी मारली तेन्ना खंय तरी तो ड्रावन जालो अशी खबर कळ्ळ्या तेका। शेजाऱ्याक जे काही यूथ बसलेले असले तेंच्यांनी हे दृश्य पळयलें। तो ड्रावन जाता आसतना तेणी म्हापशेच्या पुलिसांक जे आसा त्या युथांनी कॉल केलो। थेट म्हापशेचे पुलीस आसा ते हांगासर घटनास्थळी पावले। म्हापशेच्या पुलिसांनी म्हापशेच्या फायरीक कॉल केलो। जेन्ना तो ड्रावन जालो तेन्ना म्हापशेची फायर जी आसा ती घटनास्थळी पावना फुडें तेंच्यांनी त्या युथाची हांगासर कॅनलांत शोधाशोध केली। ही खबर म्हापशेच्या तेज्या फ्रेंडांक खबर कळ्ळी। तेका अशें कळून येयलें की जो ड्रावन जाल्लो भुरगो आसा ताचें नांव आसा ओमकार प्रभू देसाय आनी हो 26 ते 27 वर्साचो भुरगो रावपी शेटयेवाडो हांगासरलो। आनी अशें कळून येता की तो हांगासर न्हांवपा खातीर आयिल्लो। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा।